भटक्या गोरवांचो प्रश्न अजूनही जाग्यार पडना. कुंकळकारांनी उक्तायली तिडक. प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकारान केल्लो यत्न थारलो अपयशी. कोरोना तपासणी जाता युद्ध पावण्यार, पूण लोक म्हणटात अहवाल येवपाक लागतात 7 दीस. तशेंच आंकडेवारीतूय दिसता फरक. केंद्रीय मंत्री अमित शाह कोरोनाचो संसर्ग, ट्वीट करून दिली माहिती. येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. कोरोना व्हायरस गोंयच्या खाची कोनशांनी पाताळ्ळा. टेस्टिंग युद्ध पावण्याचेर चालू आसा. अशें आसलें तरी तपासणी अहवाल येवपाक केन्ना केन्ना 7 दीस लागतात. तशेंच कितलेशेच फावटी आंकडेवारीतूय फरक दिसून येता. पूण भलायकी सचिवान मात ही गजाल न्हयकारल्या. पूण लोकांच्यो कागाळी मात दिसान दीस वाडत आसा. भारतात एकाच दिसा 54,735 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 853 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयला. जाल्यार 51,255 दुयेंती बरे जाल्यात. वेवटू भारतांतलो कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 17,50,723 पावला. एक्टीव केशी 5.67 लाख आसात. 37,364 जाणांक मरण आयला आनी 11,45,629 जाण दुयेंती बरे जाल्यात. कोविड हॉस्पिटलाचे तर परिस्थिती इतली वायट आसा. थंय काम करपी जे डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सी हांकां बेजीक इम्युनिटी नासून त्यांचे भितर प्रचंड असंतोष पसरलेलो आसा आनी तांकां उमेदीन काम करपाकूय मेळना. थंयचे पेशंटाची परिस्थिती इतली वायट आसा कारण थंय सुविधा ज्यो जाय त्यो सुविधाय थंय मेळना. आनी हें कोण प्रूव करता? हे BJPचो आमदार क्लेफास डायस, जो ह्या हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट घेतालो, ताका GMCन शिफ्ट करतकर ताका जेन्ना हांगा येवपाक सांगलें, ताणें हांगा येवपाक टाळाटाळ करून ताणें GMCकूच ट्रिटमेंट घेवपाची तयारी दाखयली. जर कोणें क्रिटिसायज केलो तो सांगता विरोधकांक की तुमी आपल्या बरोबर याक आनी कोविड हॉस्पिटलाक विजीट करा. आमी आव्हान दितात, चॅलेंज करतात विश्वजीत राणेक. मुख्यमंत्री जो 3 दीस पयलीं मडगांवच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आयलो, तेणें कोविड हॉस्पिटलाक हांगा विजीट केली ना. तूं ताका घेवन कोविड हॉस्पिटलाक विजीट करून तुवें दाखोवची आनी तातूंतल्यान दोगांयनी पळोवची की थंयचे स्टाफ, थंयचे डॉक्टर्स, थंयचे नर्स हांची परिस्थिती कितें आसा. कोरोनाचो सगळ्यांत चड मार बशिल्ली 5 राज्यां. महाराष्ट्र हे वळेरेंत पयल्या नंबराचेर आसा. थंय 4.31 लाख केशी आसात. उपरांत तमिळनाडूत 2.51 लाख, आंध्र प्रदेशात 1.5 लाख, दिल्लीत 1.36 लाख आणि कर्नाटकात 1.29 लाख केशी आसात. एक रुमाक जे 4-4, 5-5 लेबर रावतात, ताका लागून हो स्प्रेड आनी फास्ट जाता. सो ह्याची दखल घेवची. मामलेदार, कलेक्टर, मागीर तलाटी आनी हे पर्सनली थिंगा इन्स्पेक्शन करचे आनी जे जे पळय रुमांनी हे एम्प्लॉईज रावतात ते रूम सील करचे. कितले लेबर्स जे आसा, फाटी डेप्युटी कलेक्टरान मागलेले कितले लेबर्स काम करता ते, सो ते बी सगळे आमच्या लोकल कावन्सिलान पळोवचे आनी खंयची रुमां कोण रावता कितें ते सगळे डिटेल्स घेवन तेंचो टेस्ट करचो. जगभरात एकाच दिसा 2 लाखां परस चड कोरोना केशींची नोंद जाल्या. जगातलो कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 1.80 कोटींचेर पावला. 6.89 लाख लोकांक मरण आयला आनी 1.13 कोटी लोक बरे जाल्यात. तलाटिगे फोन येयलो, एकलो तुगे पॉझिटिव्ह मेळ म्हणून, पुरपणान तो एड्रेस दिल्ली. तेतून आमी अलर्ट जाली, चोवच्या गेल्यार तो लोडर. आतां आमी फकत मान्यालें चोयताय ते पॉझिटिव्ह जातले म्हणून. आतां लोडर येतले भायर, ते म्हणटाय गांवांत भोंवोन दिनाका, लोडर भोंवतले भायर, लोडर आसतले. आनी आमी लोकां एकठांय केलें कित्याक हे पॉझिटिव्ह केस मेळ म्हणून. पयलीं आंध्रागे पॉझिटिव्ह मेळ्ळी, आतां लोडरांगे मेळ्ळ्या, आतां मागीर पोतून मागीर हे मायग्रंटांगे मेळटली. कोरोनान सगळ्यांत चड खास्तिको काडपाक लायिल्ले 5 देश. अमेरिका हे वळेरेंत पयल्या नंबराचेर आसा. थंय 44.56 लाख केशी आसात. ब्राझीलात 26.10 लाख, भारतात 17.50 लाख, रशियेत 8.39 लाख आणि दक्षिण आफ्रिकेत 4.82 लाख केशी आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. रस्त्या वयल्यान भोंवपी गोरवांचो प्रश्न गोंयभर लोकांक सतयतात. भटक्या गोरवांचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सरकारान कांय वर्सां पयलीं यत्नय केल्लो, पूण हो प्रश्न अजुनूय सुटावो जाल्लो ना. पाजरखणी, कुंकळे रस्त्याचेर तर सदांच भटकी गोरवां ठाम मांडून बसतात. ह्या गोरवांक लागून गाडयो चलोवप्यांच्या जिविताक धोको उप्रासला.
पाजरखणी कुंकळेच्या राष्ट्रीय महामार्गावयल्यान येवपी वचप्यांक भटक्या गोरवांक लागून त्रास जाता. ही गोरवां अख्खो रस्तो आडोवन चलतात, देखून येरादारी आडकून पडटात. तशेंच अपघातूय जावपाची शक्यताय आसता. देखून सरकारान हाचेर उपाय येवजण करची अशें थळाव्या लोकांनी मागला. बाबा हे न्ही आनी सांगपा न्हू हे सांग पयलो म्हणजे कटा हे गोरवां मारानी म्हणजे हांच्या निश्काळ न्ही आनी हेका लागून कोण कोण बाडे बरे मनीस आडोवन पडटाय आनी कितें कितें जाता म्हणटरी मातशें हांव सरकाराक सांगता मातशें बरें थंयच म्हण तांचे पासून कितें नाल्यार खरें क्लियर करपा जाय न्हू रस्तो. एक्चुली कलेक्टिवली सगळ्यांनी केल्या पासून एकदम बरें मुगेले तुगेले आनी तशें ना जे कोणाक पावर आहा तेम करपाचें. सो इट इज व्हेरी गुड इन एक सर्क्युलर काडलो की पंचायतीन आनी म्युन्सिपालिटीन करचो म्हणून हें सगळें. तर तांकां कितें सरकारा वयच्यान मेळपा जाय? सरकारा वयच्यान सांगपाचें म्हळ्यार सारको फूल हें आसपा जाय सपोर्ट. कित्याक हें कितें ही लायफ लायन हिंग कोणें आडलो गेलो ताका लागून हे मनशां तरी जीव जाता जाल्यार सगळ्यांनी कलेक्टिवली सारको करपा जाय. आतां फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सिडेंट जाला गाय ती मेलो आसा आनी ताका काण एम्ब्युलन्सान ताका मडगांव हॉस्पिटलान मडगांवसान ताका आतां बांबोर येयला. आतां तेगे सिट्युएशन कशें तें आमकां खबर ना. आतां रस्त्यार इतली गोरवां 100 जाणां 200 जाणां हांवताय पूण त्या गोरवांचो जबाबदारी कोण आतां? फर्स्ट ऑफ ऑल मेन आमी ऑलरेडी कंटेम म्युन्सिपालिटी फायल केलो आसा. ते म्युन्सिपालिटी आजू पासून कांय एक्शन गेलो ना. जर तर आतां तूं सांग आतां इतली गोरवां त्या जबाबदारी कोण गोरवांचो रस्त्यार तेमी एक एक्शन घेचें आनी जे कितें ते कायदे आहा त्या कायद्या प्रमाणे चलोवचें. इतली गोरवांची जबाबदारी कोण घेयना कोण घेयना. एक म्युन्सिपालिटी घेना एक ओनर घेना. ओनर आनी ते कोण ते कोणाक खबर ना. गोरवां सोडून दिली गोर गेली रस्त्यार वताय ती तेंगेली ते आमी मागता आतां म्युन्सिपालिटी कडेन की बेगीन ताबडतोब हेजो एक्शन घेचें. आमचे कंटेम फायल केलो तेजेर चवकशी करची. फायल केली ऑलरेडी कंटेम फायल केलो आहा कोर्टाचे ऑर्डर कंटेम फायल केलो आहा की म्युन्सिपालिटीन एक्ट करपा जाय एक्शन घेवपा जाय. ही हायवे ही नॅशनल तेच्या गोर राशेनी 100 200 करता पूण कोण लिमीट ना. इन एक्सिडेंट मान वयताय गोरवां वताय मनशां एक्सिडेंट जाताय. तेजो मातशें चवकशी करची आनी म्युन्सिपालिटीन एक्शन घेवची. गोवा 365 खातीर पाजरखणी कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. घरमंत्री अमित शहाक कोरोनाचो संसर्ग जाला. कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. आदले दीस उत्तर प्रदेशाचे कॅबिनेट मंत्री कमल वरुण हांकां कोरोनाक लागून मरण आयिल्लें. तिका उपचारा खातीर SGPGI भरती केल्ली. कोरोनाची प्राथमीक लक्षणां दिसून आयले उपरांत आपूण कोरोनाची तपासणी केल्ल्याचे अमित शहान ट्वीट करून सांगलें. उपरांत अहवाल पॉझिटिव्ह आयलो. आपली भलायकी तशी बरी आसा पूण दोतोरान दिल्ल्या सल्ल्या प्रमाण आपूण हॉस्पिटलांत भरती जाल्ल्याचें तांणी ट्विटांत म्हटलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटल्या 24 वरांत भारतांत 51,000 दुयेंती कोरोना मुक्त जाले. कोरोना मुक्त जावप्यांचो एकूण आंकडो 11.45 लाखाचेर पावला. जाल्यार दुसरे वटेन कोरोना दुयेंतींचो आंकडो 17.50 लाखाचेर पावला. भारतांत एका दिसा 54,000 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या. भारतात एकाच दिसा 54,735 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 853 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयला. जाल्यार 51,255 दुयेंती बरे जाल्यात. भारतांतलो कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 17,50,723 पावला. एक्टिव्ह केशी 5.67 लाख आसात. 37,364 जाणांक मरण आयला आनी 11,45,629 जाण दुयेंती बरे जाल्यात. कोरोनाचो सगळ्यांत चड मार बशिल्ली 5 राज्यां. महाराष्ट्र हे वळेरेंत पयल्या नंबराचेर आसा. थंय 4.31 लाख केशी आसात. उपरांत तमिळनाडूत 2.51 लाख, आंध्र प्रदेशात 1.5 लाख, दिल्लीत 1.36 लाख आनी कर्नाटकात 1.29 लाख केशी आसात. जगभरात एकाच दिसा 2 लाखा परस चड कोरोना केशींची नोंद जाल्या. जगातलो कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 1.80 कोटींचेर पावला. 6.89 लाख लोकांक मरण आयला आनी 1.13 कोटी लोक बरे जाल्यात. कोरोनान सगळ्यांत चड खास्तिको काडपाक लायिल्ले 5 देश. अमेरिका हे वळेरेंत पयल्या नंबराचेर आसा. थंय 44.56 लाख केशी आसात. ब्राझीलात 26.10 लाख, भारतात 17.50 लाख, रशियेत 8.39 लाख आणि दक्षिण आफ्रिकेत 4.82 लाख केशी आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. चंद्रयान 2 मोहिमे अंतर्गत
प्रज्ञान रोवराक घेऊन गेल्ल्या विक्रम लँडराचो चंद्रावयलो सॉफ्ट लँडिंगाचो यत्न अपयशी थारलो. सुमार 10 म्हयन्या उपरांत आतां लँडरा विशीं नवीन म्हायती मेळ्ळ्या. नासाच्या फोटोचो वापर करून विक्रमाचो ढीग मेळ्ळ्यार डेब्रिस ओळखपी चेन्नईचो अभियंतो षण्मुख सुब्रमण्यनान प्रज्ञान रोवर फुडें गेल्ल्याचो दावो केला. ह्या विशीं ताणें इस्रोलाक ईमेल धाडल्या. इस्रोचे मुखेली के सिवन हांणी हाचेर आपली प्रतिक्रिया दिल्या. आमकां हे विशीं कसलीच म्हायती मेळूंक ना, पूण जाणें विक्रमाच्या ढिगाची ओळख पटयल्ली ताणें इस्रोक हे विशीं ईमेल धाडिल्ल्याचें ताणें सांगलां. आमचे तज्ञ हाचेर अभ्यास करतात, पूण आतांच हे विशीं कांय सांगपाक जावचें ना अशेंय ताणें म्हटलां. मे म्हयन्यांत जारी केल्ल्या नासाच्या फोटवां वयल्यान प्रज्ञान लँडर अजून सुरक्षीत असून तो फुडें गेल्ल्याचें दिसून येता. रोवर फुडें गेलो कसो हें समजून घेवप गरजेचें आसा. इस्रो कडल्यान हे विशीं अपेक्षीत म्हायती मेळटली अशी आस्त षण्मुगान उक्तायल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. इंडियन सुपर लिगाचो नवीन सीझन सुरू जावपाक 1 म्हयनोच उरला. देखून बऱ्यांतले बरे खेळगडे आपल्या पंगडात घेवपा खातीर सगळ्या क्लबांनी तयारी चलयल्या. मुंबय सिटी एफसीन स्टार खेळगडो ह्युगो बोमोसा खातीर 1.6 कोटी रुपया मोडपाचें थारायलां. इंडियन सुपर लिगाच्या फाटल्या सिजनात ह्युगोन बरो खेळ केल्लो. FC गोवाक सेमीफायनली मेरेन पावोवपा खातीर ह्युगोची म्हत्वाची भुमिका आशिल्ली. 25 वर्साच्या ह्या खेळगड्यान फाटल्या सिजनात 11 गोल करून 10 असिस्ट केल्ले. गोल्डन बॉल जिखपाचे सर्तींतय ह्युगो फुडें आशिल्लो. मुंबय सिटी FCच्या ताफ्यांत वचपाची बातमी ह्युगोन सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान दिल्ली. FC गोवा बरोबर आपलो प्रवास हांगाच सोंपता अशें ताणें आपल्या संदेशांत म्हटलेलें. ह्युगोन मुंबय सिटी FCत वचपाची म्हायती दिल्ली आसली तरी FC गोवान मात अधिकृतपणान हे विशीं कांयच सांगूंक ना. FC गोवान दिल्ल्या निवेदनांत म्हटलां की ह्युगो बरोबर आशिल्लो FC गोवाचो कॉन्ट्रॅक्ट अजूनय सोंपूंक ना. तशेंच दुसऱ्या क्लबा वांगडा अजूनय कबलात जावंक नाशिल्ल्याचो उल्लेख तांणी केला. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. चॅल्सीक 2-1 गोलान हरोवन आर्सेनल FA कपाचो मानकरी थारलो. कॅप्टन आनी मॅनेजर अशी दुहेरी भुमिका पार पाडपी मिकेल आर्टेटा ही सर्त जिखपी नॉर्थ लंडन क्लबाचो पयलो खेळगडे थारलो. आर्सेनला कडल्यान प्रभावी खेळ केल्ल्या मिकेल आर्टेटा ही सर्त जिखल्या उपरांत अनोख्या पद्दतीन जल्लोश केलो. प्रिमियर लिगांत निर्शेवणी हाडपी खेळ केल्ल्यान उणे एमिर्साची कॅप्टनशीप काडून ती आर्टेटा कडेन दिल्ली. 2020-21 युरोपा लिगांत सुवात मेळोवपा खातीर आर्सेनलाक वेम्बलीत जैत मेळोवपाक जाय. क्रिस्टियन पुलिस्कान 1 गोल नोंदवून चॅल्सीक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत PA एमिक्रॉन गोल करून आर्सेनलाक 1-1 अशी बरोबरी सादून दिली. उपरांत एमिरकानून दुसरो गोल करून आर्सेनलाक जैत मेळोवन दिली. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. कोरोना महामारीक लागून भारताच्या बायल क्रिकेट पंगडाचो इंग्लंड दौरो गेल्या म्हयन्यांत रद्द केल्लो. दुसरे वटेन बायलांचे मिनी IPL रद्द जावपाची शक्यता आसा. बायल क्रिकेट खेळगड्यांक ह्या विशीं कसलीच म्हायती दिवंक ना. दुबयत जावपा आशिल्ल्या ह्या बायल T20 चॅलेंजर ट्रॉफीत 4 पंगड वांटेकार जावपाचे आशिल्ले. उपरांत भारताच्या बायल खेळगड्यांक वेस्ट इंडिजा वांगडा खेळपाक जाय. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ फाटल्या 2 वर्सां सावन बायलांच्या मिनी IPL सर्तीचें आयोजन करता, पूण ह्या वर्सा ही सर्त जायतची ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्सिंग दवरात, मास्क वापरात आनी सांबाळात आपली भलायकी आनी तुमची आनी शेजाऱ्याची. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.